देश कुर्सार उमकळसो जेजू आमकां सडवण लाभयता. प्रस्तावन निमाणो शुक्रार जेजूचे कश्ट आनी मरण नियाळसो दीस. जेजूच्या कुर्सामुळी उबी रावून क्रिस्ताच्या सॅक्रिफिसाची गुंडाय आनी सगळ्या मनशा कुळाचे सडवणे खातीर आपलो जीव दिल्ल्या सडवणदाराचो मोग नियाळसो दीस. कुर्सार उबारलेल्या मनशा पुताक सतमंतेल्या हरी एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभता म्हणटा जेजू. जेजू उमकळ्ळलो तो कुरीस आमकां मोगाचो आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें केंद्र. होस्सो मिस्तेर आमी आज नियाळया आनी आमचो भावार्थ तिरखरया. आईचे देवस्तुतींत 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचे आराधन, चवथो क्रिस्त प्रसाद. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणाचो गुर्त जावन आतां क्रिस्ताचो म्हणयारी वेदी मुखार सरपडटा. आमी सर्वां ह्या वेळार दिंबी घालया वा उबी रावया आनी जेजूच्या ह्या मिस्तेराचो नियाळ करया. सर्वेस्परा आदोंच्या पातकाची क्यास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सुमेस्त आमी मरणाक संपडल्या. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्ट मरणा वरवीं त्या क्यास्तेचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैबा वरवीं आदांचें रोपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रोपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र सांग आमी पावों हें आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. पयलो भाग देवाचो शब्दाचो संभ्रम. आयच्या देवस्तुतीचो पयलो भाग देवाचो उतराचो संभ्रम. जेजूच्या कश्ट मरणाच्या ह्या दिसा आयचे देवाचे उतर जेजून भोगुल्ल्या कश्ट संकश्टाचो विवार दिता. ह्या संकश्टा विशीं जेजू येवचे आदींच इजायान कितें प्रवाद केल्लो आनी जेजून भोगुल्ल्या कश्टा विशीं हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आनी सुवार्थेगार जुआंव कितें सांगता तें आमी चीत दिवन आयकुया आनी ताचो नियाळ करया. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया म्हजो सेवक सुफोळ जातलो, तो ओर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दपून रावतले. कित्याक केदीन सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सदमान दीत. सरीसपरोसो बावलो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताचे शिवडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखी सो मनीस तो, कस सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कस ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो बार ताणें घेतलो, केस भोगून आसलेलो. देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्याव, पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पदकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले कॅस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्याव. आमी सगळीं शेल्या भशेन शिमडून गेल्ल्याव. हरेकल्यान आपापली वाट धरिल्ली, पूण आमी सुमेस्तांच्या अपराधांचो बार सरस्पोरान ताचेर घालो. ताका निश्चरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना, मारूंक करता तसले शेळ्या बरी. लोवत आसतल्या मुखार ओगूस रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्मान मारले आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेल्ली. जी तेलांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट मनशा सोवे ताका एक फोन दिलो आनी ग्रेस्ता सोवे ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदांनी ताका चिडोवंक सरस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पातकांचे फारीकपण दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फोव जातले आनी लांब भावक ताका मेळटले. ताचे उद्देशी सरस्पराची खुशी सुफोळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जन्मये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो बार तो आपणाचेर घेतलो. देखून ओर्त्या मनशां मदें हांव ताका तसो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदें एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पदकांचो बार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचे उतर.
तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हजो आत्मो ओपून दिता सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता म्हाका केदींच लजे घाली नाका तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळदर तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हज्या दुस्मानाच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका खेळटात म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यांत कूस मारून चलतात मेल्ल्यान दखल जाल्ले परी म्हजो उगडास कोणूच काडिना फुडकर मडके परी म्हाका कोनशाक उडयता बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीणो तर आमी उसरतांव तो भावार्थ तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं खणवाळायना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सोदतल्या लागीं बोब घाल आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या मानकुळ्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचे उतर उपकार जुवांप्रमाणे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा
इतले सांगून जातच जेजू आपल्या शिसा सवें भायर सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच आसल्या एका मोळ्यान भितर सरलो. जेजू आनी ताची शीस तवळ तवळ थंयच मेळटले जाल्ल्यान ताका गाथान पाराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजावांनी दिल्ल्या राखवल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेरां सवे थंयच रायलो. आपणा कितें सकट घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सर तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो. नजरेच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांव सोदतो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गाथान पाराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगातच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगल्लेंच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटाले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली. हांव सोदतो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमांव पेद्रून आपणा लागीं आसली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय गी. तवळ सैनिकांनी सैनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका आन्नास शिवेलो. आन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या कैफासाचो माव. सगळे परचे पासत एकल्या मनशान मोडचें बरें म्हूण जुदेवांक सूचन दिल्ली कैफासानच. सिमांव पेद्रू आनी आनी एकलो शीस जेजू फाटल्यान केले. हो शीस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवटासरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनी एकलो शीस भायर आयलो आनी दार राखवाली लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवाल पेद्रूक म्हणाली, तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिंव घातलें देखून साकर आनी नावकर इंगळ्याचे आकटे पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घेतले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावन दग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिशा विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सकडांनी आयक सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस्त देव संगता मेळटा त्या सिनोगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कांय कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकले लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणान. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसर उबो आसल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक तापड मारून म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार चूक दाखोवन दी. पूण हांव सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार आन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेश्ठ याजका कैफासा सरशी धाडलो. हेणें पेद्रू आनीकी थंयच रावन दग घेतलो. थंय आसल्ल्यांनी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्यासो सैरव ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगाता मोळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रून परत्यान नाकारलें. ते घडये कोम्यान सात घालो. उपरांत जेजूक ते कैफासाच्या घरांतावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांते जाल्ले. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळे रांते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते नाव. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना.
आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटी गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्थकिन्स हें तूं विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे स्पर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडन अशें म्हजे पाटलावदार झुजते आसले, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासून हांव जल्मल्लो, ह्या पासून हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना, पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही, तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी? तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबस ही एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जेरबंदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशीन येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थपटां मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हणून तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकूट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसुल्लो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनिकी चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय जावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सावंक की म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नासलेली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनिकी व्हड गुन्यांव धरला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतलो, पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडून लितोस्त्रतस म्हणजे शिळा दांपणी वा हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणटले ते सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ 2 जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका खुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें खुर्सावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे ताब्यान दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवून कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणटले ते सुवातेक वचून भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार किडायलो. ताचे सवे हेर दोगांक हेवशीन एकल्यान तवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयलें, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगूं लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका,
पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरें. पिलातान जाप दिली. हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काणगेली आनी ताचे 4 वांटे करून एकेकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दगलो वयर सकल म्हणसर शिवण नासतना एकसारको विणलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडती घालून हो कोणाक वेता म्हूण पळयव्या. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें ताणें वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेफसाची पतीण मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हणालो, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कन्न घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान बरयलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्या आळमे त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. दिमी गेली. उबी रावया. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दाबाजेक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवेक कुर्सार जोडलेल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेदना तो पयलेंच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणें साक्ष दिल्या, तुमी सतमनशाक. ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमतेयेच्या जुजेन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक शीस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण शीस म्हूण बायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दितस ताणें येवन जेजूची कूड काण व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदेमी रक्तांबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयिल्लो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माकून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कुर्सायले सुवातेर एक मळो आसलो. तातूंत येदोळ कोणाकी दवरूंक नातल्लो नवस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तातूंत दवरलो. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो तशेंच भक्तिकांनो, हेच्या सुवार्थेंत सुवांच्या ह्या जेजूच्या कश्ट मरणाच्या पाशवांत
जेजूक कशें कुर्सार मारलो, मनशांनी जेजूक कशें तिरस्कार केलो, देवाच्या पुताक ह्या संवसारांतल्यान कशें भायर उडयलो, ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो. पण पयल्यान पयलें जेजू कित्याक ह्या संवसारी आयिल्लो, कसलें मिसांव घेवन ह्या संवसारी आयिल्लो म्हणलें आमी समजूंक जाय. देवान मनशाक सर्गीच्या राजाक रचुल्लो, देवान मनशाक सर्गीच्या राजाक आपोवणें दिल्लें, देवान मनशाक ताचे सवय रावची आशा ताणें दाखोवन दिल्ली. पूण ह्या मनशान देवाचें राज सांडून दुसरी वाट धरलेली देवाक भोगलें. देवाचें राज्य मोगाचें, देवाचें राज्य सेवेचें, देवाचें राज्य सताचें, देवाचें राज्य खणवळ्याचें आनी देवाचें राज्य भक्षण्याचें. आनी हें राज्य, देवाचें राज्य सांडून मनीस खंयगी वाट, खंयगी वायट वाट, चूक वाट धरलेली देवाक दिसलें. खंयगी मनशान सारके पाटे धरनासतना वांकडे पाटे धरलेलें देवान पळयलें. कित्याक मनीस मनशा बरी जियोंक सोकोंक ना. देखून मनशान मनशा बरी जिये जाय, मनशान मनशा बरी आसा जाय, मनशान मनशा बरी राव जाय म्हणल्यार त्या दिशेन देव ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो. कित्याक मनीस मनशाची मांसां खातालो, मनीस मनशाक खेणटालो, मनीस मनशाक गुलाम करून घेतालो, मनीस मनशाक जानवराचे की पास्ट रितीन लेखतालो. देखून देवान चिंतलें हांवें संवसारांत वचून ह्या मनशाक मनशापणाची झळक, मनशापणाची वळख दिवची गरज आसा. देखून तो ह्या संवसारी आयलो. कितें घेवन आयलो तो? मोग घेवन आयलो, सेवा घेवन आयलो, काकोळत घेवन आयलो, बक्षाणें घेवन आयलो आनी संवसाराक एक आनंद घेवन आयलो म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो. आनी येवन ताणें कितें केलें? तो सर्वेस्पोर देव स्वामी जेजू क्रिस्त मनशा रुपी ह्या संवसारार आयलो धर्म स्थापन करच्याक न्हय. उडास दवरा, धर्म स्थापन करच्याक न्हय. बगार मनशान मनशा बरी जिवच्याक, मनशांनी मनशाचो धर्म पाळच्याक, मनशाक शिकोवन दिवच्याक तो हांगासर आयलो. पळया. आनी कितें केलें ताणें? 30 वर्सां ताणें वरोवणी केली संवसाराची. आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसास ताणें मनशाची न्हीद करूंक तो फुडें सरोंक ना. आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसास मनशाची झडती करूंक ताणें सुरू करूंक ना. 30 वर्सां ताणें वरोवणी केली. ह्या 30 वर्सां ताणें पळयलें जायती अनित, जायतो अन्याय, जायतें वायट, जायतें नापसंदयेचें जिवीत ताणें पळयलें. तो देवाचे नियम शास्त्र, देवाचे उपादेश तो बिलकुल तो नाश करूंक येवंक ना वा होगडांक येवंक ना. बघा, देवाचे नियम शास्त्र, देवाचे उपादेश संपूर्ण करूंक तो आयिल्लो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या संदर्भार तो पळयता थंयसर जायती अनित अन्याय जावन आसले. हे सुदैव राष्ट्राचे सुदैव मुखेली शास्त्री आनी फारीचे आनी तशेंच प्रधान याजक, श्रेष्ठ याजक, मतबारी आनी थोडे मुखेल मालगडे ह्या सगळ्या सुदैव लोकांक सांगाता घालून देवाचें राज्य दिवंक जाय आसलें ते ह्या मनशांक काळोखान दवरचे प्रयत्न करतात. आपणाच्या स्वार्थ खातीर, आपणाच्या फायद्या खातीर ते कितें करतात? ह्या सगळ्या पापाच्या सुदैव लोकांक अंधकारान दवरतात आनी आपूण कुडे जातात. आनी कुडे जाल्ले हे शास्त्री फरीजेव लोकांक वाट व्हरतात. देखून जेजू म्हणटा, वाट व्हरतल्या कुरड्यान तुम्ही सर्गीची वाट नेणान आनी सर्गीची वाट दाखयता म्हूण तुमी ह्या परजेक आपूण व्हरतात आनी तुमी पळयल्ल्या पोंडांत तुमी पडतात म्हणटा जेजू. 30 वर्सां तो राखलो. 30 वर्सां उपरांत ताणें हे मिसांव हातीन घेतलें. 30 वर्सां उपरांत ताणें मिसांव हातीन घेतलें
कसले मिसांव एक तोडपें घेवन आसडूंक सुरू केलें ताणें आसडूंक देखून स्थानीक जो हांव म्हणटा येवसो आसलो आयला ताणें आपल्या हातांत कितें आसोडचें तोडपें हातीन घेतलां ताणें आसडूंक सुरू केलां पोल तो भायर उडयतलो आनी बरी दानी तो तुप्यांनी भरतलो तो आयलो कुराड घेवन आयलो कुराड घेवन आनी ताणें मारली कुराड आनी ती कुराड मारली आनी रूख कातरूंक गेला पडोंक मात्र बाकी आसा कुराड मारून जाल्या म्हणलो तो आयलो चाबूक घेवन वायट करतल्या अनी करतल्या सगळ्यांक मारून धांवडोंक तो आयलो आनी म्हणलो हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवेत म्हज्या मारिफा चलता तो सासनाक जियेतलो देखून सासनाचें राज जोडूंक आशेत येयल्यानो सताची वाट धरा म्हणलो आनी ह्या शास्त्री फरिजावांक तो म्हणलो हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां कित्याक तुमी सुनो काडलेले फोंडो भितर तुमचे थंय आसा कुसडाय भितर तुमचे थंय आसा मेळेपण भितर तुमचे थंय आसा स्वार्थ मोसोर द्वेष आनी हगे देखून तुमी नासतल्यात हाय कपट्यानो धिक्कार तुमकां म्हणलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया तीक्ष्ण उतरांनी ह्या शास्त्री आनी फरिजावांक तो खंडन करता कित्याक म्हळ्यार हे शास्त्री आनी फरिजेव जुदेव मुखेली सगळ्या जुदेव लोकांक माया मोगान घेवन सलवासवाच्या वाटेर व्हरचे ते तांकां अडसितात हे शास्त्री देवाच्या उपादेशांक हजारो उपादेश कुडसून वो तांकां नातले वचें ह्या पापाच्या लोकांच्या माथ्यार दितात देखून जेजून म्हणलें आसा वो तांकां नातसले वजाचे बरें तुमी ह्या पापाच्या लोकांच्या माथ्यार चडयतात पूण तुमी तांकां हळू करूंक एक बोट लेगून लायनात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें जावन आसलें जेजूचें खंडन शास्त्रा विरोध कित्याक एका उपादेशाक हजारो उपादेश कुडसून आनी ते पाळूंक लायताले कोण तो पाळी नातले आनी हे फारीजेव कितें करताले पापाच्या लोकांक अपराधी म्हूण थारयताले निती नियमा खातीर जियेताले निती नियमा खातीर रेगरा खातीर जियेताले नियम शास्त्रस्य सर्वस्व नियमस्य सर्वस्व साब्बातस्य सर्वस्व हाच्या भायर कांयच ना देखून जेजून म्हणलें आसा मनशाक साब्बता खातीर केल्लो न्ही साब्बत मनशा खातीर केल्लो साब्बत मनशा खातीर केल्लो साब्बता खातीर मनशाक करूं ना देखून जेजून थोडे पटी कितें केलें साब्बता दिसा आरिगाराक ताणें गूण केलें साब्बता दिसा आकुळलेल्या आतांच्या मनशाक बेसायदाच्या ताळ्या लागीं गूण केलें आनी जायते म्हणाले तूं साब्बता दिसा हे कित्याक करताय जेजून म्हळें देवान कितें सांगलां बरें करूंक वायट करूंक बरें करूंक तर दीस खंयचोय दीस जाता साब्बत जायचे म्हणना खंयच्याय दिसाय तुवें बरें करियेत बरें करूंक तुका खंयचीच रूल वा रेग्र ती बिलकुल तुका बांदून घालिना पूण हें सिसांक हें शास्त्र्यांक आनी फरिजेवांक सोसूंक जालना कित्याक जेजू तांच्या वाटेक एक आड फातर कशें जालो जेजू तांच्या वाटेक एक अडकळसो फातर कशें जालो ताच्या सांगाता जेजून आनी एक मिसांव धरलें जेजूचें मिसांव पळया जेजूचें मिसांव इस्रायलांत तवळच्या जुदेयांत तशेंच गलिलियांत जेजूचें मिसांव इतलें बळवंत जालें 3 तरांचें मिसांव ताणें हातीन घेतलें पयल्यान पयलें धार्मीक शोशणा विरोध तो झुजलो धार्मीक शोशणा विरोध पळया जुदेव मुखेली प्रत्येक रितीन शास्त्री फरिजेव मदबारी कितें करताले ह्या लोकांक धार्मीक रितीन भिरांत दिवन देवा विशांत बेश्टावन लोकांची रगत पिळताले लोकांची दया तांकां नातली लोकांची खणवळे तांकां नातले आनी देव हें बिलकुल पसंत करिना देव भिरांतीसो न्ही देव आकांतसो न्ही देव शिक्षेसो न्ही देव खणवळो देव मोगाळी देव दयाळी बक्षणेसो देखून जेजू म्हणलें म्हाका जाय दया न्ही बलिदान हांव आयला पत्क्यांक आपोवंक न्ही भगवंतांक कित्याक पळया देवाचें रूप जेजूचें रूप कन्नवळ्याचें दिनपणाचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
पूण ह्या शास्त्रांनी फरिजावांनी देवाक भिरांतीसो आकांतसो आनी फरीकपण असो म्हूण घेतले आनी पापाच्या लोकां तावन वसूल करून सुरू केले. अशें आसतना बळ्या जेजू तांचे मदें येता आनी ह्या शास्त्रांचे फरिजावांचें खंडन करता आनी विधवेन गेल्ल्या 2 पयशांक शबासकी पटयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. एका सुकागारा मागण्या गेल्ल्याक ताचे मागणें आयकले, फरिजावाचें मागणें आयकूंक ना. खलतेपणान कोण देवा मुखार येता तो देवा मानवल्लो म्हणून तो प्रगट करता. अशें धार्मीक रितीन शोशीत जाल्ल्यांक आदार दिता. पळय आदार दिता कित्याक देवाळ ताणें शुद्ध केल्लें. त्या देवळान जायती अनैत घडताली. पापाच्या लोकांक एक पारवो बलिदान भेटोंक, एक कोवडो बलिदान भेटोंक, एक बकऱ्याचें पील बलिदान भेटोंक थंयसर आडवारलेले. तांणी घरांतून हाडूंक नासलें, थंयसर काण घेवंक आसलें. ह्या पापाच्या लोकांक थंयसर घेवन बली भेटोंक भोव कश्ट आसले. आनी जेजू बरें जाणा जाल्लो. हांगासर अनैत घडता, अन्याय घडता. देवाळाच्या हुंड्यांत थंयसर रोमी चक्रवर्तीचे पयशे घालूंक नासले, पावंड घालूंक नासले. पूण थंयसर कितें घालूंक आसले? शकेल घालूंक आसले. देखून ताचे पयलें चलावणाक आसले, आपणांत आतांत आसले पयशे चलावण करन, एक्सचेंज करन थंयतून पावंड घेवन ते थंयसर देवळांत घालूंक आसले. आनी जेजू थंयसर जायती लूट जाताली. हे सगळें जेजू जाणा आसून सगळें थंयसर धांवडयता, देवाळ शुद्ध करता. शोशीत जाल्ल्या धार्मीक रितीन शोशीत जाल्ल्या लोकांक तो आरयता, वेंगता, वैरू करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. दुसऱ्यान राजकीय रितीन शोशण जावन आसलें. इस्रायलाक आपणाचो म्हणलो राष्ट्र, आपणाचो म्हणलो देश, आपणाचो म्हणलो राय नातुल्लो. परकी देशाचो रोमी चक्रवर्ती थंयसर आडलते चलयतालो. आपणाचे म्हूण आसले राय ते खाली तुंड राय जावन मात आसले आनी रोमी चक्रवर्तीक ते काणी घरपिताले. ताच्या आशिर्वादान हे फेस्तां मारताले. ताच्या गुस्तार हे फेस्तां मारन ह्या ताच्याच लोकांक ते कश्टिताले. आनी 2 टॅक्सां, देवाळाचें टॅक्स तशेंच रोमी चक्रवर्तीचें टॅक्स. ह्या टॅक्सा वयर टॅक्स, तेरिगे वयर तेरिगे, हे सुंका वयर सुंक घालन लोकांक वोंवतां वची तांच्या माथ्यार दिताले. आनी जेजून अशें विशांत खंडन केल्लें आसा. ताचे उपरांत थंयसर सामाजीक शोशण आसलें. जर तर एका मनशाक कोडाची पिडा आयली, त्या मनशाक घरांतलो भायर घालताले, ताका आपणेनातले, ताका वाटेर उडयताले आनी ताणें भीक मागोवन मरोचें आसलें. आतां ते एक तट्टें, आतां ते एक बडी. तट्टें कित्याक? कोणेंय घाल्लें खाण खावच्याक. बडी कित्याक? पेटे गाय लेवताले देखून पेट्यान धांवणोवचे खातीर. आतां ते कांपीण आसली, कांपीण कणाकणाकन कित्याक हांव वाटेर आसा, तुमी कोणेंय म्हज्या मुखार येवंक नजो, पळोवन दावसाय असलें चिंताप. देखून एकल्या मनशाक कोड आयलें जाल्यार तो मार्गार पडटलो, अनाथ जातालो, भीक मागतालो, मार्गार पडोन वळवळोन मरतालो. असली परिगत. तसल्या कोडकारांक जेजून वेंगून धरलें, आपडलें आनी गुण केलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया जायते जाणां विधवेंक थंयसर स्थानमान नातुल्लो. जर तर दादलो मेलो, बायल उरली, विधवी जाली जाल्यार ताका सुण्याच्या की सर पास्ट गत आसली. कोणूच ताका गुमानान लेखीक धरनातले, तांकां समाजाच्या मुख्य वाहिनीक घेवंक नातलें. असली परिगत आसली. आनी असले सगळे विधवेंक जेजून एक स्थानमान दिलें, जेजून एक पाठिंबो दिलो, भरवसो दिलो. भुरग्यांक लागीं येवंक सोडनातले, भुरग्यांक समाजीन खंयसर मुखार येवंक दिनातले, भुरग्यांक पांया पंदा घाल मस्तिताले. असल्या भुरग्यांक जेजून म्हणे ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात. सर्गेचे राजतांके म्हळें तांकां आपडल्या आशिर्वाद दिलो. तशें सणून गेल्ल्या ह्या पापाच्या भुरग्यांक, सणून गेल्ल्या विधवींक, सणून गेल्ल्या ह्या सगळ्या कश्ट दिल्या पिडेन वळवळतेल्या कोडकारांक आनी पिडेस्तांक जेजून वेंगली आपडलें, बरें केलें. मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पातकी म्हणून समाजांत बहिष्कार घालन, धार्मीक एक बहिष्कार घालन तांकां पयस केल्ल्या जायत्यांक ताणें पाटी हाडलें, मोग दिलो, बोगसाणें दिलें. जावं जाकेवाक, जावं माथेवाक, जावं प्रद्वारी स्त्रियेक, जावं जायत्या पातक्यांक ताणें वेंगेन घेतली. आनी म्हळ्यार हांव आयलां पातक्यांक खातीर. जर संवसारी जिवितांत एक पातकी मनीस पातक सांडून तो बदलता जाल्यार सर्गीच्या राजान सट संतोश जाता म्हणलें सत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून दाखोवन दिलें. देखून जेजूक सगळ्यांनी पसंद केलो, जेजूक सगळ्यांनी मोग केलो. सगळ्या पापाच्या लोकांनी जेजूक वेंगलो. कित्याक? जेजू तांचो बरवसो जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू तांचो बरवसो जालो. जेजू थंय तांचो बरवसो वाडलो. हो काय आमकां बाशाव करतलो, हो काय आमकां सुटका दितलो, हो काय आमकां ददोसकायचे जिवीत जिवंक आदार दितलो म्हणून तांकां जेजू थंय एक बरवसो आयलो. देखून ते जेजू फाटल्यान हरी गेले.
जेजू फाटल्यान हरी गेले, जेजू फाटल्यान ते आयले, जेजूक आपणूक उडयताले, जेजूक पळोवंक आशेताले, जेजूचे बेसांवां घेवंक ते आवंडयताले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें पळयले शास्त्री फरिजीव ते सगळे विस्मीत पावतात. ते चिंतात जर तर हो मनीस अशेंच वसत जाल्यार, जर तर हो मनीस अशेंत वाडत जाल्यार ताचे लागीं 12 जाण आशिल्ले 70 जाले, 70 आशिल्ले ते 1000 जाले, 1000 आशिल्ले ते लाखांनी जाले. आनी अशें जायतो पाटलाव करूंक लागले. तो चलतना वाटेर आंग वस्त्रां आंतुळटाले, थाळयो घेवन जय जय दाविदाच्या पुता म्हणटाले. अशें जायतो संभ्रम, जायतो वैभव जेजूक मेळटालो थंय पळोवन ह्या शास्त्र्यांची आनी फरिजेवांची जिंट उठली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. काळजान भिरांतेचें वातावरण उपजलें. जर तर ह्या मनशाक अशेंच वाचोवंक सोडलें जाल्यार, अशेंच वाडोवंक सोडलें जाल्यार हो आमकां विरोधी जातलो. मात्र न्ही, आमचो जुदेव धर्म तुटयतलो आनी आमचो जुदेव धर्म नाश करतलो आनी एक धर्म स्थापन करतलो आनी त्या धर्माचो तो देव जातलो. अशें तांणी चिंतलें आनी जेजूक संपणोवन घालची, जेजू हिकमतेन पाडाव करची, जेजू हिकमतेन लगड काडची येवजन तांणी केलें. आनी पयल्यान पयलें तांणी जेजू थंय धर्मद्रोही म्हणलो अपराध ठरयलो. धर्मद्रोही म्हळ्यार कितें? आपणाच्या धर्मा विरोध कितेंय काम करता जाल्यार तो धर्मद्रोही जाता. हांगासर जेजून कितें केलें? शास्त्री फरिजेवांनी जेजूर कसलो अपराध मांडलो? कित्याक म्हळ्यार तो साब्बाताचे कायदे पळयना, तो नियमशास्त्र पळयना, तो जुदेव धर्मा विशांत सळयता, जुदेव मुखेल्या विशांत सळयता. देखून ह्या जुदेव धर्मा विरोध सांगून हो मनीस सगळ्या लोकांक ताचेशी ओडता आनी आपूण खुद्द देव कशें तो पिंत्रायता. कित्याक जेजून म्हणलें आसा, हांव आनी बाप एकच, हांव बापांतान आयलां, हांवें बापाक पळयलां आनी तुमी ताका पळोवना. जर तुमी म्हाका पळयतात तुमी बापाक पळयतल्यात. हांव कितें करता म्हजें संत कुशें करिना, जें कितें बापान म्हाका करूंक कुशवेलां तें हांव करता. बाप आनी हांव एकच म्हूण तो सांगता आसतना थोडे चिंतात ओ देवाक कंपेर करता. पूण जेजू म्हणटा संवसारांत बरें करता तो हर एकलोय देवाचो भुरगो. कित्याक देव बरो जर तर बरें करता तो हर एकलो मनीस संवसारांत देवाचो पूत वा देवाची दुजांक सकता म्हणलें सत देवाचें उतर दिता. देखून तो म्हणटा हांव बरें करता, देखून हांव देवाचो पूत. धैर्यान तो सांगता आनी शास्त्री फरिजीव चिंतात वो आपणाकच स्वयं घोशीत देव मानव करता म्हूण चिंतात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताका हिकमतेन ताचे थंय एक अपराध म्हणटात धर्मद्रोही. म्हूण अपराध म्हणलेल्याक कितें करतात? सनैदिनी सभा आसा, थंयसर मतबरी आसात, श्रेष्ठ याजक आसात आनी थंयसर जुदेव मुखेली आसात. ते थंयसर सभा आपोवन ह्या मनशाक बहिश्कार घालतात. ताणें देवळां घेवंक ना, सिनेगोगा घेवंक ना, मात्र न्ही ताका राष्ट्रांतून बहिश्कार घालची पदवी तांकां आसली. पूण थंयसर पळया, थंयसर एक घडलें. एकलो म्हणालो जर तर ताका आमी बहिश्कार घालो पूण जाल्यार तो वगोच रावचो ना, तो थंयतान उलयतलो आनी आमचो लोक थंय वयतलो. देखून ताका लगड काडचें बरें, सर्व मनशां पासून एकल्यान मरचें भोव बरें म्हणून कैफास म्हणालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी देखून तांणी मरोंक ह्या मनशाक लगड काडूंक चिंतलो. लगड काडचें कशें? जुदेव धर्मांत जुदेव मुखेल्यांक धर्मद्रोही जाल्यार बहिश्कार घालचें एक हक्क आसलें. पण एका मनशा जिवेशी मारचें हक्क नासलें. एका मनशा जिवेशी मारिचें जाल्यार सरकाराची आदेश जायचे आसले. आनी सरकार तांचो न्ही, रोमी चक्रवर्ती तावन एका मनशाक फाशीचें फर्माण दिलें जाल्यार मात्र तांकां जिवेशी मारचो अधिकार आसा. आनी रोमी चक्रवर्तीन ह्या मनशाक फाशीचें फर्माण दिचें जाल्यार कितें करी येता? तांणी आलोचन केली आनी तांणी एक फटकिलो अपराध जेजू थंय घालो, राष्ट्रद्रोही म्हळ्यार हो मनीस सगळ्या लोकांक एकठांय करता आनी आपलेंच राष्ट्र बांदूंक आशेता आनी रोमी चक्रवर्ती विरोध झूज मांडून रोमी चक्रवर्तीक सलवून आपुणूच पाठार बसता अशें तो तेंची ताप ते चक्रवर्ती लायतात. पळया, राष्ट्रद्रोही म्हूण जर जालो जाल्यार ताका कठीण शिक्षा आसा.
कठीण शिक्षा कली फाशीची शिक्षा नाली सायाच्या मरणाची शिक्षा एक राष्ट्रद्रोही जाल्ल्यांक जुदेव समाजांत रोमी चक्रवर्तीच्या आडालत्यांत कुर्सार मारून जिवेशी मारची शिक्षा कुर्सार उमकळोन जिवेशी मारची कित्याक ती भिरांकूळ शिक्षा खंयच्याय एका नागरिकान राष्ट्रविरोध वचूंक जायना राष्ट्रद्रोही जावंक जायना जर जालो जाल्यार ताका कठीणाचें वळवळाचें मरण आनी तें कुर्साचें मरण कित्याक कुर्सार उमकळयले उपरांत तुजे हात थंयसर खिळ्याल्यात तुजे पांय थंयसर बांदल्यात हाती बांदल्यात आनी तूं कुर्सार कट्टे म्हणल्या ते गोलगोता सुवातार तूं उबार दोंगरार उमकळून आसाय आनी भुकेल्ले खावपी गीत आसात ते येतात जीव आसलेल्या तुजे दोळे तुजे नाक तुजे कान तुजे कुडीचे विश्वे कुंकून तुजे दोळ्या मुखार कथना तुका वखची ती दूख तुवें मारची ती बोबाट आख्ख्या प्रांत्याच्या सर गांवाक आयकताली आनी कोणगी म्हणटाले हळे थंयसर कुर्सार मारला ताजी बोबाट पळय भिरांकूळ आकांताची भिरांकूळ भिरांतीची बोबाट आनी ती बोबाट आयकल्लो मनीस कोणूच तें पातक करूंक ती सूख करूंक फुडें सरना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसली भिरांकूळ शिक्षा कुर्साच्या मरणाची शिक्षा दिवंक चक्रवर्तीन हुकूम दिल्ली आसा राष्ट्रद्रोहींक आनी हांगासर पळया जेजूक राष्ट्रद्रोहीचे आनी जेजूक धर्मद्रोहीची दोन फैसलां घालन ताका कैद करतात हिकमोतेन कैद करतात आनी कैद करच्या खातीर ताच्याच 12 जाणांतलो एकलो अपोस्तल जुदासाक विसतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयसर पावले पळया तांचो स्वार्थ बैसरले आनी ह्या संदर्भार कितें जालें पिलातान विचार केलो पिलाताक ह्या मनशा थंय कांयच सूख मेळ्ळी ना कांयच अपराध मेळ्ळो ना ताणें ताका सोडूंक पळयलो पूण हे जुदेव मुखेली मदबारी म्हणाले जर तूं ताका सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही चक्रवर्तीचो अधिकारी न्ही तुजे विरोध आमी ताका कंप्लेंट दितले हांव तुजे विरोध आमी थंयसर सांगतले हांव आनी तो तुका हांगातावन काडटलो अशें हे कितें म्हणटात अदीक इन्फ्लुएन्स आसलेले अदीक ओत्तड आसलेले मनीस पळया पिलाताचेर जायतो ओत्तड घालतात पिलात असायक जाता आनी पिलात म्हणटा ह्या मनशा थंय म्हाका कसलोच अपराध म्हूण बगना पण जाल्यार हांव ताका जिवीशी मारूंक वरमान दिवंक कशी वरिना ताका सोडूंक आशेता देखून पास्काच्या काळार एका अपराध्याक सोडची रिवाज आसा देखून ह्या मनशाक तुमच्या जुदेवांच्या रायाक हांवें सोडचें म्हूण चिंतलां आनी तो ते म्हणटात ना 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 ताका सोडनाका तो भिरांकूळ अपराधी तो धर्मद्रोही आनी राष्ट्रद्रोही आसा देखून ताका तुवें कुर्सार मारी जाय कित्याक थंयसर पिलात म्हणटा तुमच्या मुखार दोग आसात हांगासर एक बारब्बास आनी एक जेजू कोणाक जाय तुमी सांग बारब्बास एक सोर एक लुटकार एक खुनीगार एक अपराधी तो आसलो जैलांत ताका सुडका दी जाय वा तुमच्या राया जेजूक ताणें कांयच वायट करूं ना कांयच अन्याय करूं ना अनितीन चलोवना कोणाकी ताणें कांयच वायट केलें ना अपट्ट पवित्र कांयच वायट नातलो निश्कळंक कोणाक जाय विसवण तुमची आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या खोट्या मनशाची विसवण केली पळया बारब्बासाची विसवण केली बारब्बासाक आमकां सोडली ह्या मनशाक कुर्सार मार लगड काड म्हणाले पिलाताक इतलें दूख बगलें कितलो निष्ठूर लोक वो कितलो कठोर काळजाचो लोक वो कितलो कुर्डेपणांत आसलेलो लोक वो कितल्या अंधकारांत आसलेलो लोक वो म्हूण ताणें चिंतलें ताणें उदक काड गेले हात धुले आनी म्हळें ह्या निरपराधी मनशाचें रगत म्हज्या कुटुंबाचेर बेजाना जावं देखून तुमी व्हरा आनी तुमीच ताका कुर्सार मारा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ह्या मनशांनी कितें केलें पळया अंधकारी कपटी मनशांनी एका निस्वार्थी एक निरपराधी मनशाक कुर्सार उबारलो आनी बली भेटोवन दिलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाचें पातक देवा मुखार कसलें मनशा विणगे करता पळया मनशाचें पातक देवा मुखार मनशाक कशें विणगे करता कशें नालिसाय घालता पळया मार्काची सुवार्त आमी काडली जाल्यार मार्काच्या सुवार्तेंत सुम्याच्या पाशवांत थंयसर सुम्याक कैद करतना एकलो व्यक्ती
तो एक वोल घेऊन आयलो, सणाची एक वोल घेऊन वोल पांघरून आयलो आणि जेजू कैद करताना पळया तो ती वोल खाण उडयता आणि विणगोस कांयच वस्तू नासतना नागडोस धांवता हे मार्क ताच्या सुवार्तेन थंयसर उल्लेख करता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा मुखार मनशाचें पातक मनशाक असल्या नालिसायन घालता तो देवा मुखार रावंक शकना. दावोजे ताणें आदावन आनी हेवेन पातक केलें. पातक करता म्हणसर ती विणगी आसली. देवा मुखार उबी रावताली, देवा मुखार उलयताली, तांकां लज म्हूण बगनातली. जेन्ना आदावन आनी हेवेन पातक केलें, देवा विरोध केली, ती देवा मुखार लिपली आनी तांच्या आंग वस्त्राक तांच्या आंग तांणी खोल्यांनी गुंतून दांपले. देवा मुखार लजेची जाली ती, देवा मुखार येवंक शकूनान. कित्याक मनशाचें पातक देवा मुखार लजे काडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण जेजूक हांगासर विणगो केलो पूण जेजूक लज म्हूण बगोवंक उत्तना. जेजूच्या आंगार वस्तू नातल्लें पूण ताका लज म्हूण बगोवंक ना. कित्याक ताचें तें पातक नातल्लें. जेजू तें पातक आसलें जाल्यार ताका लज म्हूण बगती, पूण ताचें तें एक पातकाचो थिबो नातलो देखून ताका लजच म्हूण बगोवंक ना. कशें धाकटुलें भुरगें आसा, ताचें तें पातक ना, ताचें तें कांय जाणव येना, पातक ना, आपुट्ट आंजाळ आसा, तें उक्त्या आंगार आसलेली ताका लज म्हूण बगना. हेणें तेणें संतोशान धांवता, कित्याक ताचें तें पातक ना. पातक नातलेलो मनीस लजेक पडना. पातक नातलेलो मनीस बिलकूल लजेन धांवना. आनी जेजू तो पातक नातलेलो सगळ्या मुखार कुर्सार विणगो जावन उमकळ्ळो आनी ताणें ताचें तोंड लजेन बिलकूल सकला करूंक ना. तो उलयलो बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते नेणाद म्हणलो. आवय लागीं उलयलो, पळय वो तुजो पोत. इश्टा लागीं उलयलो आनी म्हणलो, पळय ही तुजी आवय. तो लजेंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें ताचें तें पातक ना. देखून आयच्या दिसा जेजू आमकां कितें संदेश दिता. आयच्या दिसा पाशांव आमी आयकलो. आयच्या दिसा जेजून म्हणलें एकच उतर, सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. पळया जेजूस जावन आसा सत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. असत ताका बिलकूल मानवना. देखून तो म्हणटा सत बिलकूल रिपोवन उरना. एक दीस उक्तावणाक येतलें आनी तुमी सगळे सताक साथ दिवचे मनीस जावंक जाय. हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. तुमकां जिवीत जोडूंक जाय, सताच्या वाटेन चला, सताक सांगात दिया, सताक पाठिंबो दिया, अनितीक अन्यायाक न्ही. ह्या जुदेवाच्या मुखेल्यांनी कोणाक सांगात दिलो? असताक बारबसाक सांगात दिलो, सताक न्ही. आनी जेजू म्हणटा तुमी सगळ्यांनी सताक साथ दिवचे मनीस जावंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कुर्सार मारूंक कितले जाण आसले? कुर्सार मारूंक कारण जाल्ले कांय थोडे 100 पूण जेजूचे पाटलाव करतले कितले जाण आसले? हजारांनी. पूण जेजू कुर्साक मारूंक कारण जाल्ले फकत 100. पूण जेजूच्या फाटल्यान येतले हजारांनी. पूण खंय गेले ते? जेजूक अरेस्ट करतना, कैद करतना, जेजूच्या विरोध पडकिरो अपराध मारतना, तो धर्मद्रोही, तो राष्ट्रद्रोही म्हणून अपराध म्हणतना, जेजूच्या माथ्या खांड्याचो मळकट सांसितना, जेजू विणगो करतना, जेजू कुर्सार मारतना, उमकळयतना खंय गेले? सगळे तटस्थ रावले. म्हाका कित्या जायचे? हांवें कित्या प्रॉब्लेमान पडत जाय? हांवें कित्या समस्या पडत जाय? तो मरना, मात्ती गायना, म्हाका कित्याक जाय असलें चिंताप. सताक रुजवा दिवच्या बदलाक भियान ते ओगोस रावले. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या 100 जाणां निजायकी अपराधाच्या की 5-6 अपराध उगोत रावून जेजूक निरपराधी म्हूण ठरयतना मौनपणी उगोत रावून असलेले मनीस 6 अपराधी म्हणले सत जेजू हांगासर दाखोवन दिता. देखून तो म्हणटा जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक म्हणटा, तुमी म्हजे पासून रडची गरज ना. तुमी रडा, तुमच्या बसोत आमच्या तुमच्या भुरग्यां बरोबर बसोत. कित्याक ती स्तब्ध रावली, मौन रावली आनी एका निरपराधी मनशाक कश्टितना उगोस चुप्प रावली, फुडें येवंक नात. देखून जेजून म्हणलें आसा, सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो थाळो आयकता. निमाणें जेजून म्हणलें, सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो थाळो आयकता.
आज आमी सोम्याचो थळ आयकता गी म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. कितलेशे निमाणे शुक्रार गेले, कितले निमाणे शुक्राराचे शर्माव आयकले, कितले निमाणे शुक्राराचो खुर्सो वांटो केलो, पूण सताक साक्ष दिवंक, सत मानून घेवंक हांव तयार आसां. म्हज्या घरांत अनीत जाताना, म्हज्या समाजांत असत जिखताना सताक हांव साक्ष दिवंक फुडें आयलां. म्हणलें सवाल म्हाका विचारूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो थाळो आयकता. आज सम्याचो थाळो आयकूंक आमी तयार आसां. म्हणलें सवाल म्हाका विचारूंक आसा. आमी सिंचीचे बुधवारा माथ्यार गोबर घालून खरेंच मातसो काळ प्रारंभ केल्यार पावना. जायत्यो खुर्सावाटो करन उपास रावन जिंजवार रावन आमचे भक्तीपण आदारल्यार पावना. निमाण्या शुक्रारा दिसा हांगासर काळें वस्तू न्हेसोवन आमी खुर्सावाट करून आमी आमचे भक्त दाखयल्यार पावना. पास्कांच्या संभ्रमांत वांटेली जावन हांगासर उल्हासून आसून खेळोन नासून फेस्त आचरण केल्यार पावना. पगार सताक रुजवाव दिवचें काम आमी हातीन घेता गी. सोम्याचो थाळो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो सोम्याचो थाळो सगळें वर्सभर आयकूंक तयार आसा गी. म्हणल्यार सत आमी आमकांच विचारूंक जाय. जर तर सोम्याचो थाळो आयकूंक हांव तयार ना, खंयच्याच रुपान, जावं पुरो देवाच्या उतरा रुपान, मिसाच्या बलिदारा रुपान, वा आमच्या दिसपट्ट्या आचरणाच्या रुपान देवाचो थाळो पवित्र पुस्तकी कितें सांगता तें आमकां आयकूंक तयार आसा वा ना. हांव तयार ना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांव सोम्याचो द्रोही जाता. हांव शास्त्र्या फारिजेवा बरी, हांव मदबाऱ्यां बरी, हांव जुदेव मुखेल्यां बरी जाता. म्हणलें सत केदिंका मिसरूंक नजो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडी बरो आमी दोळे धांपया. हें देवाचें उतर आसा आमी आयकत आसतना सताक रुजवाव दिवचे व्यक्ती आमी जावंक सोम्याची कृपा मागया. स्नानीक जो हांव सताक रुजवाव दिलें ताका परिणाम कितें जालें, ताचें शीस कापलें. सोम्यान सताक रुजवाव दिली, कितें जालें, ताका खुर्सार मारलो. ताच्या उपरांत जायते जड आयले, ताच्या उपरांत जायते संत भक्त आयले, धर्मदूत आयले, भगवंतां आयलीं, भगवंतिणी आयलीं, संतां भक्तां आयलीं. आमच्या मदें जायते जण फादर स्टॅन स्वामी तले आयले, सिस्टर राणी मारिया तली आयली, फादर अरुणदास तसले आयले, जायते जण सताक साक्ष दिवंक रावले. पण म्हज्या मोगाचे भावण परिणाम कितें जालें, तांणी तांचे रगत वरयचें पडलें. आज जेजो तसो उलो दिता, सताक साक्ष दिया, फटींग न्ही. सताक साक्ष दिवन तुमी तुमचें रगत वरयलें जाल्यार सर्गेच्या रासान जंय तसो मुकोट तुमकां तयार आसा, जंय तसो मुकोट तुमकां तयार आसा. देखून तुमी भियेनाकात, हांव तुमचे सवय आसा संवसारा पर्यंत. सताक रुजवाव दिवचें म्हजें काम. ह्या पसूत हांव जल्मल्लो, ह्या पसूत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो थाळो आयकता. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो थाळो आयकता. तुमी तो आयकूंक आयती रावा म्हणटा जेजू. असलें बाग आमकां फोव जावंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हण प्रति रितीन मागया. आमेन. दुसरो भाग संभ्रमीक प्रार्थना. देवाचे उतर नियाळून देवाच्या विचित्र योजनांचो अर्थ समजल्ले आमकां विविध गरजा खातीर मागूंक पवित्र सभा उलो दिता. ही तेसावां आज व्हडल्यान परगडतना म्हणयारा बराबर आमी त्या तेसावां पसत भक्तीन आनी भावार्थान मागया. उभी रावया. मागया आमी पवित्र सभे पासो आख्या पृथ्वीचेर पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबन आसतना वाखणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेची राखची
आणि आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. थोडे दांपया आज जोडया, तकली बागोवया, भक्तीन अख्ख्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. बापसाहेब, सर्व गोळी बाप, सर्व याजक, धर्म भाव भयणी खातीर, लायकां खातीर मागया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या भोव मोगाळ देवा, जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. अख्ख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेक बाबार्थां सदां थीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतेन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. वडल्यान जाप दिया. मागया आमी भाग्यवान बापा फ्रांसिसा पासून धर्मदूतांच्या वर्गां अख्ख्या पवित्र सभेसून बापो यांनी गोवळी जावं देवान ताका विंचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळू आनी जेजूचे खुशे प्रमाणे देवाची परजा आसलो ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. तकली बगवया. आज जोडून आमच्या पापा फ्रांसिसा पासून विशेष करून ह्या संदर्भार मागे. अगणित जाणवयाच्या आनी सर्व बलिश्ठ देवा, भाग्यवंत पेद्रोचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या एका भाग्यवंत बापाचेर अख्ख्या पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारोवन दवरल्या. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरान आनी परजोडी देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मध्ये धैर्यादीक थांडिल्ल्या बरी तिरसणेन सुकान धरूंक तिगा फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखून आनी सोरोंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धैर्यान ताका बर म्हण मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मागया आमी सगळ्या पवित्र सभेच्या वर्गा पासून सर्व धर्ममर्यादांच्या वर्गा आनी बाबार्थ्यां पासत लुईस पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी सुमेश गवळी बापांक, याजकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्ममर्यादांक सगळ्या बाबार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडे दंपया आज जोडया. तकली बगोवन आमच्या सगळ्या पवित्र सभेच्या सर्व मणयाऱ्यां खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या बराबर जेजूची अख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय नाही वाडयताय. या गुडार्थ कुडीच्या सन्या पासत म्हणजे आम्हा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मागया आमी क्रिस्ती परजेच्या एकवटा पासून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबा दवरतात त्या आमच्या सर्व भाव भयणी पासत काळजान आनी करणे सज जोडूंक कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. तकली बघून भक्तीन आमी मागया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा,
शिंपडलेल्या तू एकठांय करताय आणि एकठांय जालेल्या तू एकवटान सांबाळताय. तुझ्या पुताच्या इंडाचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल आणि एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटलेल्या समेस्त सो एकवट एकाच खंड बवार्थान आणि प्रिती मोगान तीर कर. जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मागे आमी आमच्या जुदेव भाव बहिणी पासून देवाची विसलेली पर्जा जाऊन तांणी सर्व पर्जामध्ये देवाचे उतर पहिले ऐकले आणि पहिलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर या जिव्या देवाच्या मोगान वाडूंक आणि करार केल्ल्या देवाचे विश्वासीपण ओळखूंक ताका विश्वासी रावूंक आणि ताच्यो बसवण्यो संपूर्णान बघूंक तांकां फोव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व जुदेव भाव भयणी बसून भक्तीन हात जोडून तकली बघून आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ ससनाच्या देवा अब्रामाक आनी ताचे संतती तुवें वासवण्यो केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पुर्वी तुजी करून घेतलेले परजेक बसलेल्या सडवंदरा वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसलेले दायज बघूंक पावय. हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे. जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मागे आमी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताक आपलो सोडवंदार म्हूण वळखून घेनान तांचे पासून देवा नेमलेल्या एका सोडवंदारा मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तकले बघून सगळे आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी बसोत आमी मागया. शांतीचे समाधानाचे सवस्थकायेचें जिवीत तांचे जावं दी म्हूण मागया. सर्वांच्या एकवटा खातीर माया मोगा खातीर समर्पणाचे जिवीत रुता करूंक कृपा मागया. सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या भोवमोगाळ देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर बाबात दवरिनान तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडा पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गुठ संपूर्णान समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मागे आमी देवाक वळखून त्या मनशा पासून खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. तकली बघुया. भक्तीन आमी मागया. जायतीं भुरगीं जायते तरणाटे युवजनां आधुनीक काळार देवाक पातयेनात देवसुनांत म्हणटात. तांकां ती जाणवाय गिन्यान मेळोवन दी. देवा सोय फाटी येवं दीत म्हूण मागया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हण सदा दोशी जावंक सगळ्या मनशां तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडचणींचेर जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्या खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांदा दोशी कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मागे आमी हर एका देशांच्या राजकारभाऱ्या पासून देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्र आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. तकले बघून आमच्या राष्ट्रा खातीर आमच्या राज्याच्या सर्व मुखेल्या खातीर सरकारा खातीर अख्ख्या संवसाराच्या सरकारा खातीर राष्ट्राच्या मुखेल्यां खातीर मागया. संवसारांत शांती समाधान सुजविणे सगळ्या मनशांनी एकवटाची माया मोगाची जावंक कृपा मागया.
सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या भोवमोगाळ देवा, सर्व मनशांची काळजां आणि सर्व लोकांचे हक्क तुझ्या हातान आसा. हर एका देशांच्या राज्यकारभाऱ्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तुझे कृपेन तांच्या राज्य कारभारपणाक घाल. देशांत लोकांक शांती समाधान असो, आसरो आसूं. सर्व वाठांनी गांवचे सुदारण जावं आनी सुमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य हक्क मेळो. आमचे हे मागणे बळेपणान ऐकून घे, क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मागया आमी तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या पासून मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हण, पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हण, सर्व तरांच्यो संकळी आनी बंदपास तुटून उडय म्हण, भुकेल्ल्यांक खाण जेवण, पिडेस्तांक भलायकी, मोतीची पिडा भोगतेल्यांक सुटका, कैद्यांक सुटका सडवण लाभय म्हण, पयण्याऱ्यांक वाटेर राख म्हण, परदेशांक आपापल्या मायंगावान आनी मरणाचे तळी असलेल्यांक सर्गाराजान पावय म्हण आमच्या बापा लागीं मागुया. थोडे दामप्या सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासून कष्ट दिल्या भाव भयणी पासून कुडीच्या मोतीच्या पिडेच्या इजेन कष्ट दिल्यां पासून विविध रित्या अडचणी संकटलेल्या पासून भक्तीपण या संदर्भार मागे. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या भोवमोगाळ बापा, दुखेस्तांची तूं बुजवान कष्ट दिल्यांची तूं गठाय. सर्व तरांच्या कष्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांक मागण्यांक कांदी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दयाळ्याची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोष ती बगूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बस तिसरो भाग पवित्र कुर्साचे आराधन. आयचे देवस्तुतीचे केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकोळ्ळो आमचो सोमी जेजू. नालिसायाच्या आनी अकमानाच्या कुर्सार तो मेलो आनी पुनर्जीवन जावन तो कुरीसू जैतासो आनी मानासो केलो. ह्या कुर्सातावन आमकां बाचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया आनी आतां मणयारी कुर्साचे आराधन करता. आबळे रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकाळ्ळो संसारासो सोडवणदार. नमस्कार करूया.
Ableru card cursace tacerum callolo संसारासु सोडवंदार येया नमस्कार करूया Ableru card cursace tacerum callolo संसारासु सोडवंदार येया नमस्कार करूया मगच्या भाऊ बहिणीनो बशा आता कुर्सासो उमो आसतलो दोन कडे आमी ह्या सग कुरीस घेवन रावता तुमी भक्तीन गौरवान येवचें ह्या जैत कुर्साक भक्ती नमान करून ताका मान पटोवचो ह्या वेळा समजल्ली काणीक पवित्र सभेच्या कुर्सां खातीर धाडून दिवंक आसा कश्टलेल्या लोकां खातीर बुक्यांनी बिडो विरोध कश्टलेल्या लोकां खातीर पवित्र सभेक धाडूंक आसा तुमी उदार मनान कुमक करची ह्या संदर्भार जोगतें गीत तुमी गावचें
परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय जेजू सोम्या मोच्या बाबा कुसारकी त्या कुंकळता कस तुझे कशी परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय आव्हाना
चवथो भाग क्रिस्त प्रसाद. सगळ्या वर्सांत आजमात पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना तरी पवित्र सभा तिच्या संध्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हूण आशेता. त्या पसत देवाच्या उतरांतून पोशीत जाल्ल्या आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया. येवकरिस्तांतल्या जेजूती आपलो भावार्थ घट करया आनी क्रिस्त प्रसादचे रितींत वांटो घेवया. आमचे सुमी जेजू क्रिस्ताची आजना मोतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पर असर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशेडेंतले आमकां निवार. दयगुणे जिवितांत समस्त काय समाधान संतोष आमकां दी. सगळीचे बागान आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमी बरोबर शांत रेखताव तर आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समी जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सांगूंक येता ती म्हजेर जरती आनी केंस तडीन आसां पूण तुज्या कुळतीन म्हज्या आत्म्याक सदांच कुडीक बरी भलायकी आनी उकत दी. प्रेज जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्यान आमी सर्व सुभागी.
तुझ्या भितर येवचे म्हाका भवना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. देखून बसया मगच्या भाव भयणीनो पवित्र कुमगार आजमिसाचें बलिदान तरी पवित्र सभा आमकां पवित्र कुमगार क्रिस्त प्रसाद सेवंक एक अवकाश करून दिता. हो क्रिस्त प्रसाद भक्तीन सेवसो हर एकल्यानी जिबेर मात्र सेवसो कुमगार म्हणटल्याने क्रिस्ताची कूड म्हणचे आनी आमी समेस्तानी आमेन म्हणून भक्तीन तो कुमगार आमी सेवसो जेजूचें मास आमी सेवचें आनी सुमेच्या कुडी रगताक हो तो मान आनी गौरव दिवचो. सिस्टर मेपल साइडीन दिसल्या सिस्टर
उर्सार्थ जेजू आपयता आमकां वेंगूंक हात विस्तारायता उगडलेल्या काळजांत पियेवंदा दोस जावं मोगान उलो दिता उगडलेल्या काळजांत पियेवंदा दोस जावं मोगान उलो दिता सावळेंत आमचो विचेर नितळ जावंक सोम्या आमचो निचेर उर्सात सावळेंत आमचो विचेर नितळ जावंक सोम्या आमचो निचेर दिबर होसो जैताचो संतोष चढवणे सो दिबर
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या भोव मोगाळ देवा, आमच्या भोव दयाळ बापा, जेजूच्या बगेवन मरण आणि पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान जिवीत दिलें. कनवळ्यान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सदांच सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मगळ भाव भयणीनो, ह्या देवस्तुत्यंत भक्तीन वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. भोव शिस्तेन, भोव अपुरबायन, कोणाची मोबायलांक कांय रिंग जावनांत भक्तीन तुमी ह्या देवस्तुत्यंत वांटिली जाल्यार सुमेच्या पाशेवांच्या कश्टांच्या त्या नियाळांत तुमी मेतेर जाल्यात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करून म्हणटा. देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या फिरगजकरांक तशेंच मांडावळ केल्ल्या देवस्तुती आयोगाक, विधी सेवा केल्ल्या तर भुरग्यांक, अपुरबायाचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या संद्यांक देव बरें करूं. विधीची मंडवळ देवस्तुतेची तयाराई केल्ल्या धर्म भयणींक, तेय गोंवेताच्या धर्म भयणींक, तशेंच ताचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सिस्टर मेबुलाक काळजांत देव बरें करूं. सकाळींच्या कुर्सा वाटेंत भाग घेतिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. कुर्सा वाटेची मंडवळ केल्ल्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोग संयोजक, साऊंड सिस्टमाची मंडवळ केल्ल्या लॉरेन्स अनिल लिकुन्ना, संतोष रोड्रिगेस, वाहन दिल्ल्या आयवन पिंटो, जनरेटर आमकां उदक दिल्ल्या सिल्विया राजेश डिसोजा, GK रेंजर्स, ते सवा बऱ्यान वासिल्ल्या कुरीस वाती घेवन सम केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. कुर्सा वाटेची सोद कुरीस करच्याक तशेंच ओड कुरीस करच्याक रुकाड दान दिल्ल्या विन्संट मिनेजस गंटलगट्टे ताचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तशेंच ते कुरीस आमकां करून दिल्ल्या सगळी पेंट आनी नांव बोर्ड आनी कल्न अपुरबायन आमकां करून दिल्ले जावन आसा PK थॉमस आनी गुटाम मिलर मायवडो, तांचोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा. देव बरें करून म्हणटा. फाल्यां सांजेची देवस्तुती 7 वरार उजो बेजार करच्या मुखांतर आरंभ जातली. वेळार तुमी येवचें, येता आसतना वाती हाडून येवचें. फाल्यांची मांडावळ करच्याक येदोळ सांगल्या प्रमाणे वाड्या वार 5 जाणांनी येवन घडयेन हो वावर करून दिवंक सकाळीं उलो दिता. सकाळीं 9 वरार तुमी येवचें. फाल्यांच्या देवस्तुतेक आमकां कळ्यांची गरज आसा, चडी संख्येन कळे, तशेंच आबोली गरज आसात. तुमी सकाळीं 9:30 वरां भितर हाडून दिवची. फाल्यांचो संभ्रम असो दीस देखून तुमी कळे आमकां सडीत रितीन हाडून दिवचें म्हूण विनंती करता. तशेंच आबोली हाडून दिवंक विनंती करता. आतां निमाणें प्रार्थना जाल्या उपरांत सर्वांनी मौनपणी घरावेचें. आज आनी फाल्यां पवित्र सभा मौन सांबाळटा, देखून मौनपणी तुमी घरावेचें. हेणें तेणें उलोवंक रावचें वा व्हडल्यान उलोवचें न्ही. भक्त सांबाळा. आमच्या काळजांत ती दूख आसूं दी. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक मारलेली दूख, सताक अपमान केल्ली दूख ती आसूं दी. जेजूचे वळवळे कश्ट आमी नियाळया, भक्तीन मौन रावया, आमच्या घरांनी आज मौन सांबाळया, फाल्यां सांबाळया आनी परवा संतोशाच्या परबेंत वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता. देवस्तुती आतां निमाणें मागणें आसा. तें मागणें जाल्या उपरांत तुमी तकली बगोवन मौनपणी घरावेचें. ह्या संदर्भार कुमगारवांच्या सर्व मणियाऱ्यांनी, कुमगारवांच्या सर्व मणियाऱ्यांनी एक घडी भर हांगासर रावचें. अभिरावया. आज जोडून तकली बघून देवाची काकूळत कृपा ह्या मागण्या आमकां अंतर जोडून घेवया. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून तुजे परचेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला, तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुज्या बोगसाणें फावो जावं आनी बुजवण मेळोवं, तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलूंक, सासणाचें सुख ती बगूंक पावो, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. भक्तीन दोळे धांपून नमस्कार करा कुर्साक.
आनी भक्तीन तुमी घरा वसा तुमकां समेस्तां देव बरी सांज देव बरी रात मागता. गॉड ब्लेस यू ऑल.